तुमची सौम्य असो. सगळी आमी ह्या संवसारांत यात्रेकार. जल्मान आमची यात्रा सुरू जाता आनी मरणान ती सोंपता. जे सुरवातेर थांब आयल्या ते सुरवातेर आमी परत येता. म्हणल्यार देवा थांव आमी आयल्या आनी देवा थाय आमी परत येता. आयज गासपर आमच्या भावान ही यात्रा सोंपयली. ज्या देवाक आपलो बाप म्हूण मानून घेतलो तेच देवा सरशी तो परत गेलो. मनशाचे नदरेन चोरूय आमकां दूख भोगता, तोरूय आमचो भावात आमकां बोरवाशाची मनशां जावंक आपयता. ह्याच बोरवाश्यान भरून त्याचपर आमच्या भावाक चड फावो जावंक मागुया. ताच्या बऱ्या वावराचो इनाम कसो जेजू रूप पळोवन पावो म्हणून मागुया. आनी रेवेंत सायबीन नायक जिची ताणें भोगती वाडून जाता ते भाशेन वावरलो, हीच सायबीन नायक ताका सासणीक सूख दिवन बापाची मजत मागूं म्हूण प्रार्थना. बाबुलानो आमी सगळीं गॅसपरा पासून मागुया. ताका सोयीचें सूख जेजूचें पुनर्जल्म पळोवन ताका फावोसा ही आमची मागणी जावं. आनी ताचे पासून मागता आसतना ताची फामिली पासत जितल्या व्हडल्या दुकानान तांचे पासत आमी मागुया. ताची गोरकांनी एमा ओलुचिया ताचे पासत ताच्या तेगाय भुरग्यां पासत केविन, कॅरन आनी केंड्रा हांकां तोखतिली भिजोवन दी म्हूण केतवणी तांचे पासत मागुया. त्याच बरोबर ताच्या भाव भयणां पासत जोगी, मार्ता, रुजारियो आनी हेरन हांचे पासत आमी मागुया. जेजून तांकां आपली बुजोवन दिवंक, बुजोवणेन भरूंक आनी पुनर्जल्मपणाचो बरोसो तांकां दिवंक, ताचें दूख ल्हव करूंक ह्या दिसांतल्यान कितें भाशेन तांचेय पासत आनी सगळीं आयज मेल्या तांचे पासत आमी मागुया. आनी पवित्र रितीन फावत बरी वांटो मेळचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोल पवित्र देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं.
कितलोच बरो वाव दुसऱ्यांक आदार करपाचो. आतांच आपलें काम करप, आतांच भुरग्यांक पावून वचप, आतांच इगोजेन येवन सगळी इगोजेंतलो वावर हाडटालो आनी करप, हें सगळें देड्या पासत देवाक आर्गां दिवन आमी महिमा देवाक कायम करूया. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुज्या गोपान आत्यांक मेळटा काकूचो सावर आनी भाग्यवंतांक सुखाचो संगीत. गेसपर आमच्या बाबाची कूड आयज आमी भावपणाच्या मोगान मातयेक लायता. तर ह्या विनाशी जिविताच्या बानपासांतलो ताका सोडून तुज्या विचरिल्ल्या सांगाती सासणाच्या सुखाक वांटो दी आनी पुनर्जिवनपणाच्या दिसा कुडी आत्म्या सयत ताका रूप भोगून पावली. आमच्या सुमयांच्या पुता जेजू क्रिस्तांनी जो तुजी सगळे पवित्र आत्म्याचे गोठान जियेता आनी आजवो चलयता सासणाच्या सासणान. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. त्या दिसांनी सर्वेस्परान जाबुलोनाच्या आनी नाफ्तालीच्या गांवांक किकोंत केले. पूण हालींच्या दिसांनी दर्याचे वाटेक जॉर्दानाच्या पयतोडेक आशिल्ल्या राष्ट्राच्या गालिलेक तो मोहिमा दितलो. काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोडना सावळ्याच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड पांगलो. तांची कुशालकाय तुवेन वाडयली, तांचो संतोष तुवेन चोडयलोय. पिकाच्या समयार संतोसतात आनी झुजाचे लूट वांटून घेतना मुरगोडटात. तशेंच तुजे फुड्यान ती आनंद भरीत जातात. कित्याक मिद्यानाच्या दिसाक केल्ले
आनी रोखतान बोलोली आंगोस्त्रां ही सोगली उल्पोन गेली आनी उज्यान तांचो भोसू केलो. देवाचे उतोरे जबाब सगळीचकोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्कोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्कोर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब सर्वेस्कोरा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्कोराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्कोराची घोडसाण चाखूंक बगूंक ताच्या मंदिराचे दोळे लावन रावूंक. जबाब जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्कोराची दोळ्या म्हाका बगूंक मेळटली. सर्वेस्कोराचेर विस्वास दवर. तीर लाव, काळीज गोठ दवर आनी सर्वेस्कोराचेर पातयेवन राव. जबाब बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेले वाचप. बाबा भयणानो, बरवसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलेल्या पवित्रत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. कितेंच करूंक आमकां सोबत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो निमलेलो वेळ पावतच कोट्या पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोण एका वेळार मरून फुडें सरलो जाल्यारूय बरेंच म्हणल्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून आपलो जीव दिवंक कोटीर. पूण आमी पाटकी आसल्यो तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयले. ताच्या रोगताक लागून आतां आमी प्रमाणीक जाल्या म्हणटच अदिकूच तो आमकां देवाच्या रागांतली निवारतलो. आमी आजून दुस्मान आसल्यो तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणा उद्देशी देवान आमकां लागीं काडल्या म्हणटच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताच्या जिविता उद्देशी अदिकूच तो आमकां तारण दितलो. तितलेंच न्हय, ताचे वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्यात देखून आमच्या सुर्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी देवा सगळे आमी हुशार आसा. देवाचे उतोरणे. उताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत
welcome. जेजू गालिल्या गेलो आनी नाजारेत सोडून जाबुलानाचे आनी नेफ्तालाचे शिबीर दर्या देगेर आसल्या काफरनामांत ताणें उदकान केलें. इसायास प्रवाद्यान आदींच सांगलोलें तें हे पोरी पाडून येवंक जाय आसलें. जाबुलानाचो आनी नेफ्तालाचो गांव दर्या देगेन वेत्या मार्गार जॉर्डना फुडें राष्ट्राची गालिल्या. काळोखांत आसलेल्या लोकांक एक उजवाड देखलो. मरणाची सावळी पडलेल्या गांवांत रावतल्यांक एक उजवाड देलो. त्या दिसांतावन जेजू अशें म्हणून प्रवचन करूंक लागलो, जिवीत बदलात कित्याक स्वर्गीचें राज लागीं पावलां. जेजू क्रिस्ताची शोभ फोटो मानी पृथ्वीच्या बाबा बणिलो मोझार्ट हो एक फांकी म्युझीक कंपोजर. ताणें एक म्युझीक कंपोजिशन केल्लें आनी ताका माताडो टायटल दिलो पार्टिंग इज सच अ स्वीट सॉरो. पार्टिंग इज सच अ स्वीट सॉरो. कोणी वचप म्हणल्यार हें एक गोड दूख. आमच्या मनांत जातलें दूख आनी कशें गोड जावं येता. पूण हो माताडो टायटल दिवपाक ताका किरीत कारण आसलें. जेन्ना कोणूय आमचे सोशिल्लो पडसोक येता तेन्ना मदीं करून मरणाक आमकां दूख जाता. आनी दूख कांय फावटी काळजा मनान आटावूंक जायना. पूण तरी आसतना तो म्हणटा हें दूख गोड, कित्याक हो मनीस संवसारान जियेलो तेन्ना बरेपणाचो उल्हास करून गेलो. जरी तर मनीस कुळाच्या नात्यान हें दूख जाता, मनान काळजान ताच्यो यादी वाडून आमकां शांती भोगता. आयज बाबा म्हणिलो आमी गॅस्परा पासून देवाक दिनवास ना. हाचे पयलें वचप तो शिश्य वर्तमान आमकां सांगता काळोखांत एक उजवाड पावलो आनी तांची कुशालकाय अदीक वाडयली. आयज होच जेजू उजवाड पळोवंक आमचो भाव गॅस्पर गेलो आनी ताची कुशालकाय देव आयज वाडोवन आमकां बाबूजो नियाळ करून हांव थोडीं उतरां शुभ वर्तमानांतलींच घेवन गॅस्पराच्या जिविताचेर हांव नियाळ करूंक सोदतां. पयलें म्हणल्यार जे भाशेन जेजू एक विस्वासी चाकर जालो, तेच भाशेन गॅस्पर एक विस्वासी चाकर जालो. गॅस्पर became a faithful servant. आनी पवित्र पुस्तकान आमकां ही उतरां मेळटा. Blessed is that servant whom his Lord will find doing so when he comes. Truly I tell you that he will set him over
all that he has. जो चाकर आपलो वावर करीत आसता आनी हो वावर करतना असोच मेळत जाल्यार आमकां पवित्र पुस्तक सांगता तो चाकर लागी रावलो गॅस्पर वावर करीत आसता सुमार थोडे दीस फाटीं जेन्ना आमी नवी आमचे ओपन एअर करताले तेन्ना सारकें कवर जावंक आयिल्लें आनी सांजचे आमी थंय बसून आसले तेन्ना आरमान आनी हांव गॅस्पर अशें म्हणटालो फादर आमचो वावर जायत आयलो आतां आमी हांगासर 3 कदेली हाडल्या आनी सांजचे येवन हांगासर बसपाचें आयज ताच्या मरणान ती कदेल एम्प्टी म्हणटालो आपूण जेन्ना ताका गवलें तेन्ना आपूण कॅन्सर जाला म्हणून अशें म्हणून रावलो फादर हांव हॉस्पिटलांत भितर सरता तेन्ना एक फोन म्हाका आयलो आमची एक फायल पास जाली म्हणून पूण हॉस्पिटलांत भितर सरतच कॅन्सर जाला म्हणटकूच दूख बगयलें वावर करीत आसलो हांवें म्हजो वावर चडसो केलो भुरग्यांक दोतोर जावन दोगांकूय शिकयलें चेड्याकूय बिजनस हातूंत घातलो आतां म्हजो वावर कबार जाला हांवें हो वावर तो करीत आसलो वावर करीत आसतना जो चाकर पळय आसा तो बागी मेळटलो ही उतरां आयज ताच्या जिवितांत साकार जाता गॅस्पर बिकेम अ फेथफूल सर्वंट दुसरे बाबडीलो गॅस्पर वॉज एन अल्ट्रुइस्टीक पर्सन पवित्र पुस्तक आमकां अशें म्हणटा लेट नॉट युअर लेफ्ट हँड नो वॉट दाय रायट हँड डज तुजो दावो हात कितें करता तें उजव्या हाताक कळचें हो एक अल्ट्रुइस्टीक म्हळ्यार अल्ट्रुइस्टीक उतर दुसऱ्या पासत करप पूण फायदो कसलोच पडनासलो करप असलो मनीस गॅस्पर जालो आनी ह्या दिसांनी बाबडो जेन्ना तो दुयेंत आसलो जायते जाणां म्हाकाच कितलीं जाणां सांगतात ताचेच फॅमिलीचो एकलो मॅन म्हणटालो फादर जेन्ना कोणूय तो दुयेंत आसा जाल्यार फोन मारलो जाल्यार घरची पावच्यारी तो पयलो पावलो कोणाक रोगत दिवंक जाय कोणाक कसली आदार करूंक जाय तो पावलो कालच्या दिसा एकलो भाव म्हाका म्हणटालो फादर आपूण एक शॉप घालून पावलो जाल्यार गॅस्पराक लागलो ताणें आपणाक उत्तेजन दिलें देखून आयज हांव शॉप घालून पावलो बाबूलो भाव बरीत तो गेलो जेन्ना 3 वर्सां आनी हांव इगर्जेन भितर सरलो तेन्ना ताची टर्म फाब्रिकाचो मेंबर कसलो कबार जाली तरी आसतना थोडो भाव जावं म्हज्या रुमाचो जावं टॉयलेट बांदपाचो आसलो हे आनीक 3 म्हयने ताणें तेका म्हणूंक लागलो आतां म्हजी टर्म सोंपली आनी हांवें म्हणलें गॅस्पर तुजी टर्म सोंपूंक ना आतां हांव आयलो म्हणटच आतां सांग तुजो दुसरो भाव फाब्रिकान आसूं नासूं आनी कॉफ्रारियाचो प्रेजिडेंट जरी तर आसलो जाल्यार जायतो भाव ताणें इगर्जेचो केलो जो ताका लागून आसा आनी एका लागून हांव म्हणटा बाबडो तो एक अल्ट्रुइस्टीक पर्सन दुसऱ्याची चिंतली कांय दीस फाटीं जेन्ना ताका गवलें ताका केरळा गेलो इलाज करूंक 15 दिसांनी परत येतच आपणाचें चिंतीनासता म्हाका म्हणटालो फादर तूं दुयेंत आसता तेन्ना असलें जावंक फावना तूं केन्नाय घरा वच दुयेंत आसा तेन्ना तुजे भयणीक आपय हांगासर दवर हे भशेन दुसऱ्याचेर चिंतली काँग्रेस गॅस्पर वॉज एन अल्ट्रुइस्टीक पर्सन दुसऱ्याचेर चिंतली जे भशेन जेजू दुसऱ्याचेर चिंतले आनी तिसरे फावटी बाबूलो जेजू भशेन गॅस्पर सेवा दिली गॅस्पर वॉज अ मॅन ऑफ सर्वीस पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा जेजू म्हणटा The Son of Man came not to be served, but to serve and give his life a ransom for many.
इगोस्मातीक बाबडीलो ताणें जायती सवारी ताची व्हडलीक सांगून न्हय पूण म्हाका सांगून दिसता आसत जें ताणें केलें. आमची भायल्यान शॉपां आसा, आपणाचे वस्तूंनी फादर ते रिपेर करूंक जाय, थंय तो रावलो. आमचे हॉल रिपेर करूंक जाय आसले, थोडे हॉडवे जाले ते करपाक लागले, थंय गेलो. आमचे गेस्ट रूम सारको करूंक जाय आसलो, तो करून तो वावुरलो. म्हज्याच रेजिडन्साचेर वाव जायते पिड्याक जाल्ले हें करून तो वावुरलो. आमच्या अवतारान बऱ्या वाटेन मापल घालपाक, वयर वचपाचे स्टेअरकेसी सारके करपाक आमची आपली इगोज लायट सोलराचेर चलता. सोलर प्रोजेक्ट करपाक जायते कडेन आमचे आंगर आसा इगर्जेचो ते बांदपाक खंयच्याय वेळार सांजचो जाल्यार सांजचो मोटरसायकल घेवन आमकां पावलो. तरणाट्या खातीर जेन्ना बरेली करून तांकां अडकूंक लागता, ट्रॉली करया खातीर तांकां व्हरून कास्तीक जाता, कसले ट्रॉली करपाक प्रेयर रूम आमचो सारको नासलो, प्रेयर रूमाचो सारकें करया खातीर हें ताणें केलें. धर्मीक वाटेनूय बाबडीलो कांय फावटी म्हणटालो आमचो लोक थोडो इंग्लीश मिसाक लागून दुसरे कडेन वयता, फादर इंग्लीश मीस आमी इंट्रोड्यूस करया. तेच बरोबर आमचे ओपन एराक करून जायतो वावुरलो आर्मांत ते ऑफिसान. आनी निमण्या दिसांनी म्हणटालो फादर जाणट्यांक वचून वयर हाडपाक एक मदीर व्हीलचेर येता तसलें करया. इतलेंच न्हय बाबडीलो आमचो वयर प्रोजेक्ट आसा, ह्या ऑफिसान त्या ऑफिसान खंयच्याय वेळार थंय वचून तो वावुरलो. आनी निमणें जेन्ना तो केरला वचपाचो आसलो तेन्ना भियेन म्हूण तो म्हाका म्हणटालो फादर ह्या ऑफिसान हें आसा, तें करचें आसा, तें करचें आसा, तुका हांव सांगता. आनी हांवें म्हणलें तेच कर, तूं म्हाका सांगूं नाका, तूं यो आनी तुजो उलो वावर. बाबडीलो उदीक मोग ताका आसलो आनी थंय जायत्यो वस्तू ताणें केल्या. एक दीस आमची सुनीतीर बरी करूंक जाय. पयलीं रूंद करपाक तो सादर आसलोच आनी नवो प्रोजेक्ट करून आमची शिमितीर एक्सटेंड करूंक जाय. तें आमचें शासनाचें घर हें बरें जावंक जाय. हो वावर इनकम्प्लीट करून पूण तूं बाबडीक तो थंय आसा म्हणटच नासतलो म्हणटच हो वावर जातलोच. बाबडीलो हांव हांगासर ताची इगोलोजी करिना, पूण तिनूच उतरां आमी बरे कडल्यान मुखार आसपाचें. पयले स्वाती गॅस्पर वॉज अ फेथफूल सर्वंट म्हणटालो हांव, विस्वासी चाकर कसो. गॅस्पर वॉज अन अल्ट्रुइस्टीक पर्सन, दुसऱ्याची चिंतपी असो. आनी गॅस्पर अ मॅन ऑफ सर्वीस, दुसऱ्याक कोणाकूय पावता असो. जायते फावट ह्या दिसांनी वयतात हें करून खंयच्याय वखदाचो तयार आसता. बाबडीलो आयज ताच्या बरेपणा खातीर आमी देवाक देवपासया. तो मनीस कसो चुकलो आसतलो. केरला बेचारी आपलें खूब सारकेलें, हॉस्पिटलांत ताका संदेशांनी लायले, घुमण्याक घेतलो आनी आपली तयारी ताणें केली. आयज तो ताचेच पासून ताचेर मागूंक जायना. दर एकल्याक आमी ताचे पासून मागचें. ताची पातकां कसली आसली जाल्यार धुवन काडून ताका सगळीचें सूख पावलो. तेच बरोबर बाबडीलो आमी बावडटाची मनशां. बावडटाची मनशां कशीं आमकां बरवस आसा, परवशाची मनशां. ह्याच परवशान व्हरून ताका सासणेक सूख मागतना ताची दुखोवलेली फामिलीक आमी उजवण मागता. ताच्या आसण्या बाबडीलो इगूज मातेचो एक खांबो कसो कोसळ्ळो. पूण हो खांबो कोसळून इगोज मात पडचें ना. ताची स्फूर्ती घेवन आनी जायते जाण खान मारताले, धिरी लायताले आनी तेन्ना ताच्या वावरांतल्यान आमी जायते जाण शिकताले. देवान आमकां असलो मनीस फावो केलो देखून आमी देवाक देवपासता. बाबडीलो परत परत सायबिणीची ताका भक्ती आसली आनी कॉन्फ्रॅन्साचे प्रेसिडेंट म्हणटच सायबीण माय आमची हांगासर आसा.
450 वर्सांची सर्वीस आयली. हे इगोर्जेन मेन आसली. थंय आख्खी हांव ती ते भशेन भितरूच आसता. फुडारी कोण घेवन फादर कितें लागता तें हांव म्हणटलो ती करतलो म्हणून आपल्या चेडवाच्या नांवान ताणें डिसायड मागीर परत आसली कशी करून तो वळखलो. इतलेंच देवूळ म्हणलें. आयज तीच सर्वीस आमची रमेश साहेब ताका आपल्या गांवांत घेवन आनी सांस्कृतीक सूख जेजू लागीं मागून ताका फालो करलो अशें जालें. उभी राहूया. स्वत मानता व्यवहार सोडून आणि या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. कितें भाशेन येसपराक सर्वीचें सूख फावो करून आमी कितें भाशेन मागू. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी शुभ वर्तमानांत मेळटलो जिविताचो बोरमाचो आनी सर्गींच्या राजाची तत्वां मुल्यां परतून परतून आपल्या खाला आसलेले पोरजेक परगटून आनी ती वेव्हारांत घालून तिका हुर्बा दिवन बापा लागीं तांकां हुर्बा मागुया. आमच्या सरकारी समाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी आमच्या देशांत वस्तलो तरेतरेचो कालोख नपयत करून उदरगतीचो उजवाड फांकून तांकां बापाचो आदार मागुया. देवाचें उतर आमकां एकठांयता आनी एकवटान सांबाळटा. तर आमी सगळ्यांनी देवाचें उतर चितान आयकून वाचून शिकून नियाळून आनी वेव्हारांत घालून एका काळजाची आनी मनाची जावन एकवट सांबाळून बापाची कृपा आमकां मागुया. आमच्या दोन प्रांतीक पवित्र पुस्तकाच्या केंद्रांत बावरतेली आनी दुसरी आमची जायतीं केंद्रां आनी भावा भयणां वेगवेगळ्या हॉलांचेर देवाचें उतर परगटून आनी शिकोवन बारी वावुरता. तांकां हो वाव करता आसतना बापाचें बोर मागुया. जेजू म्हणटा, पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर पातयता ताका सासाचें सूख फावो जाता. आमच्या गांवांत येसपराक जेजूचेर पातून जेजूच पुनर्जिवनपण आनी जिवीत म्हूण मानून घेतल्या. तर तोच जेजू ताका आपल्या पुनर्जिवनपणान वांटो दिवन बापा लागीं मागुया.
तो मानून घे आनी येसपराक सासणाचें सूख फावो कर आनी ताचे फॅमिलीक तोखतेली बुजवण दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. Boże Boże, तुमचे बलिदान सर्व वेदान देवता मानता तस्वीर जावन म्हाका दोयान बाबा आयज आमी मातयेक लायता ते आमच्या बाबा देसपरा पासत हो फारीकपणाचो योग आमी तुका मेळटा ताच्या अज्ञान कसलेच बातकाचें घर उरलां जाल्यार दोयरपणी तेतून काड आनी तुजें सूख बघून ताका व्हर ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सोरकाळी सोरताय जेजू क्रिस्तांच्या सुन्या होई आमी तुका ती पासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तोच संवसाराचें तारण मनशा कुळाचें जिवीत मेल्ल्याचें पुनोवचो कोण ताचे उद्देशीत देवदूत तुका कुंभीपाठ करता आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणांक सोंपसता तांची संगती आमची ताणें मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
असतो पवित तू सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुझ्या पवित्र आत्म्यान घडून इंदिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयाच्या क्रिस्ताची पूर्ण आनी आपलीच कुशीन कोस मरो सुसून बेचारी ताणें उडो घेतलो तुका निर्वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हणे ओ तुमी सोमेस येयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची तेच बरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान निर्वास केलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हणली तुमी सोमेस येयात आनी आदले पियात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सासरी खराराची मेळोवप बादकाचे बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस तुमच्या पासत परवानो केली हे म्हज्या आसा Bawarkaco gurborgo tulia Bapa, Jesuच्या मनाचो आनी मनाचो गुणाचो आमी भक्तीपणी उल्हास करता आनी हो जिविताचो उलो आनी सगळ्यांची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन तकली सेवा करून तुका फावो केली देखून आमी तुका निर्मासता आनी जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी मुखार Sorvesvara, che pritimicerii stallului cu pământul să rezolvească. În Francis am ceva din Papa, Filip Neriam cea Români Papa, în Sobriatichi, Borga Vălătorul, Priti Mogan Maria. Sorvesvara, cea sacra, Gheștora Cica Tuturor. Dacă ea s-o sărătlo, tu vena congeloi. Zăsă povestea la mării Jesu Vălătorul meu, că s-o săta ce Vălătorul și Mățana. पुनर्जीवनपणाचो वर्माचो दगड मेल्यान त्या आमच्या भावांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीक मेल्ल्या सोमेस्तान तुजे पोटजणी मुखामोल पळोवन फावो कर आम्हा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार बरे देवाची माये सांगाती तिचो मोती बागेवन सुजे बागेवन कर करता आनी सोर काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोवन दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे कोणान सर्व विरार बाबा सर्वोत्तम आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आनी बेस्पराक सगळींचे सूख फावो करून मागून जेजूची पयली मागणी आमी बरोबर करुया सगळीं बरोबर आमच्या Sorgismara survaitan yang kanubar, doyan kunun ya cerita soskan kami. Sorgicha suka, anyamcha sobondara Jesu Krista cerian,
Amin Baba Shalom Rekau, Turam Kap Sundar Kakutin, Sur Patan Nisutoi, Ani Sur Adaran Ribatai, Sumya Jesu Krista, Birsha Dorota, Tumka Shanti Rota, Shanti Tumka Kita. आमच्या पातकाचे न्हय म्हणजे पुंचुबेच्या भावाकाची दिसकाल आनी तुजे कशे परमळे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ चोची येताय रासलो चोयताय सासऱ्याच्या सासऱ्यान सुमयाची शांती सदांकाळ तुमची सोम्यासू एकामेकांक शांती O salasa tapunocho salva Gesù, zonka punocho mon masaka. Kita dijunan kepada ketini so Yesus baik.
प्रार्थूया. सोलपूर्वीला देवा, गॅस्परांचो भाव या संवसारात उतरून गेलो. आम्ही आता भेटलेल्या जेजूच्या बलिदानावरवी ताका स्वर्गांतलो निवारून नितळ कर आणि पुनर्जीवनपणाचो संतोष ताका भोगून घेवं. उपकार आमी मागता तुझ्या पुता जेजूची आमी बसूया. On behalf of my family, we would like to thank all those present here and those who have sent their condolences. The countless phone calls, messages, flowers, visits, thoughts and prayers have been both comforting during this difficult time and also a constant reminder of the impact Dada had on the lives of so many. We would like to thank our parish priest, Father Olavi, Father Joseph, and Father Orlando for celebrating today's Mass. Our heartfelt thanks to the Mission Sisters of Ajmer for doing the flower arrangement and the parish choir for being present and helping us participate in today's Mass. Our gratitude goes out to family, friends, and fellow parishioners for actively being involved in planning and executing every detail of today's funeral service. We thank the Lord for the gift of Dada. He gave us the best and made sure we never had to worry about the rest. We are thankful for all the years we got to spend with him. He raised us up with love, sacrifice, and invaluable life lessons. We are thankful for the multiple chances we got to make him happy and to make him proud. He dreamt the dreams for us and made meaning to our lives. Nothing will be the same without him. It's like every good thing has gone with him. We wish we could have kept him longer. We wish we could have made him happier. But as the saying goes, God only takes away the best. So they are banking on him to give Dada everything that he could have never have given. The weather changed within seconds. The skies turned grey and the waves became us. We are thankful to all those who stepped up to take the helm when the captain of the ship needed to finally take some rest. We are thankful for all the voices raised in prayer. We are thankful for all the hands lent in support. We will meet again, Dada. We will meet again. Until then, continue being with us in spirit. Continue being our Lord. We have always loved you and will always continue to love you until we leave our lives. Uncle Gaspar has crossed over to realize that there is no death, and he continues on with whatever is God's purpose for him to fulfill. Only the ones left behind see him no more. So release him with a heart full of love and for his life, and time shared with him on planet Earth. For his life has not ended. God is his life, God is our life too, and we are immortal and progress from one stage of consciousness to another forever.
on behalf of the past and present Parish Pastoral Council, on behalf of the Fabrica Confraria, past and present, on behalf of the Mission Sisters of Ajmer, on behalf of the parishioners of Nehru, but more importantly, on behalf of our Fatawada brothers and sisters, I stand here before you to bid our final goodbye to our dear brother Gaspar. A wise priest once said and related the story of this little boy who was very talented, very loving, but also very mischievous. He was the only son to a widowed mother. One day, in his mischievous moments, he hurt someone really bad, and all this was by mistake. However, he was taken to the authorities, and his mother was called and told about all of these things. The mother turned to the child and asked the child to think BJP. No, it's not what you're thinking of. Actually, it means bring Jesus in the picture. The mother made the child realize whatever you do, will Jesus accept it? Will Jesus be happy about it? In the last few years, especially during these trying times of COVID, we've all struggled to understand the pandemic. When we were told to sit down and shut ourselves at home, we had that feeling of helplessness in our lives. What's next? What do we do? What do we eat? Are we going to live? There was this one man who went ahead and did something. BJP. Brought Jesus to the people. To that house that struggled with groceries, he was there. To that Auntie Falcao, Auntie Rosie, he was their breakfast, lunch, and sometimes dinner. To that neighbor who was struck with COVID, he was their fearless smile, who cared a damn for the disease and took care of a helpless mother. Gaspar was not just a loving, bodyguard husband. He was more than that. He was not just a stern, motivating father and a proud father of an upcoming businessman and 2 new doctors of the village. He was our pillar. A pillar around which our ward revolved. A pillar that our church relied on to give that wise advice, just like one of the wise kings that he was named after. Today, this very lectern that I stand on, and we will stand on every day to do a reading. That 450-year-old statue that was rotting somewhere in this church, many other things are living legacies that we will see every day of our journey here on earth and be reminded to say a prayer of thanksgiving to our dear brother Gaspar. Jeremiah 29:11 reminds us that God has His plans for us, for our good and not disaster, for a future that we hope for. God's been merciful on Gaspar and allowed him a brief repentance period here. While a lot of us may have been a part of his final few days, let us remember all the good times that we had with Gaspar. The feasts, the weddings, the family days, where we have danced and enjoyed each other's companies. That Gaspar who screamed at you to knock some sense into you. Those happy and together moments is what we should remember forever. Emma, Kevin, Karen, and Priyanka. Gaspar is not gone. Gaspar lives within all of us. He now remote controls us from heaven and intercedes directly from us. May we all be with Him together when our journey on this earth also ends, to sing, dance, and make merry in Him. Goodbye, Gaspar.
성도고 마와 본도 메라 또 자고 마리 Husbands, mom, Jasper, dan Indonesia, wow, beritahu, Wiswasi yang secara cakra, yang kita berikan sesuatu waktu terus waktu atau lima. Mereka boleh mati kalau sampai itu membuat cari orang partai. Dunia memang wiswasa peraturan. Jasper yang cabawaci, kami mati kelihatan di binasi dua. Service pun waktu cawarta, peroncuan orang kau binasi kono. Anika soal kau pada waktu somya hero. Osne waktu sarana di pakta pasang losuka. Bapa lagi raji sama boleh kada. Sasne kaya poni moral, nirong poni moipo, ani balu waktu sana. Tanpa power sama. Amen.